नमस्कार सगळ्यांक येवकार. गोंयचें राजकारण आणि आमी जशें सदांच म्हणटात, गोंयचें राजकारण म्हणटा आसतना जितलो वांटो सरकाराचो म्हत्वाचो आसता तितलोच वांटो म्हत्वाचो ओपोजिशनाचोय आसता. आणि आमी गोंयाक जेन्ना ओपोजिशन म्हणटात तेन्ना एक फेस, एक लिडर जो सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार येता तो म्हणल्यार फातोर्डेचो आमदार आणि गोंय राज्याचे आदले एक्स डेप्युटी सीएम विजयबाब सरदेसाय. सर, येवकार तुमकां. विजयबाब, पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक वतलो की लोकसभा इलेक्शन 2024 हें आतां सामकें तोंडा मुखार पाविल्लें आसा. तेन्ना तुमची पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आनी पर्सनली तुमी एज एन इंडिविज्युअल लिडर, तुमकां तुमचो रोल कितें दिसता? लोकसभा इलेक्शन सामकें तेंकलां, पूण म्हाका दिसता गोंयांत लोकसभा इलेक्शनाचो कसलोच एटमॉस्फियर ना, कसलो हवा जावंकूच ना. बरोबर. पॉलिटिकल पार्टी चड करून सरकारी पक्ष हातूंत खूब इंट्रस्ट घेता, कित्याक तांकां तांचो स्कोर वाडोवंक जाय. तांची नॅशनल एम्बिशन्स आहा. गोंयच्या लोकांक ते व्हडलें पडून वचूंक ना. आनी एक वस्तुस्थिती खरी आसा की गोंयच्यान तुज्यान देशाचें राजकारण बदलूंक जायना. You may be part of the whole. Goa is very small. It is very small and it is not consequential. It is almost inconsequential. हय, बरोबर. हाजे खातीर गोंयची जनतेक कितेंय दिसूं, म्हाका दिसता गोंयची जनता व्हडलें इंट्रस्ट घेना. तातूंत म्हजे असलो मनीस आनी आमचो पक्ष, वी डोंट हॅव द रिसोर्सीस टू फायट दिस टायप ऑफ एन इलेक्शन. एक म्हणल्यार वी आर अ रिजनल पार्टी, मोर ओवर वी आर अ रिजनलिस्टीक पार्टी. आमी गोंयकारपणाचेच उलयतात. ह्या गोंयकारपणाक वन नेशन वन इलेक्शन फाल्यां जालें जाल्यार तुका हें कितलो रिजनल सेंटिमेंटाक भाव आसतलो. आनी सरकार नॅशनल इलेक्शनान कितें म्हणून तूं करूंक शकता, हें म्हाका दिसता चूक गोंयची जनतेची. आज मेरेन गोंयचे जनतेन स्वाभिमान दाखोवंक ना, जे दुसऱ्या साऊथ इंडियन स्टेटान दाखयलेलें. सुशेगाद गोंयकार हे सुशेगादूच ना, रावले. सुशेगाद गोंयकारांक एक दिसता की गोंय चलोवंक जर जाय जाल्यार ते दिल्लीच्यान चलोवंक जाय, ते गोंयच्यान हांगाच्यान चलोवंक नाका. हें आमचें दुर्दैव की गोंयकारांक स्वाभिमान ना आनी तांणी ताजे खातीर रिजनल पार्टीच्या हातान सत्ता दिवंक ना. जे तामिळनाडून आमकां दिश्टी पडटा, जे तेलंगणान दिसता, जे तुका आंध्र प्रदेशान दिसता, साऊथ इंडियेक हें खूब दिसता. पूण गोंय तशें साऊथ इंडियन पडना. म्हणटकर आमी अनरिस्पॉन्सीव पब्लीक. आमचे जनतेक हें लोकसभा इलेक्शनाचें व्हडलें पडूंक ना. भितरल्यान खूब दिसता आसतलें, पूण अजून मेरेन ती हवा जावंक ना. तिसरें, मेन विरोधक जे आसात, आज बीजेपीक जर टक्कर दितले जाल्यार मेन विरोधक म्हणटा तो इंडिया ब्लॉक अशें मानता लोक. हे इंडिया ब्लॉकाचे कॅन्डिडेट अजून डिक्लेअर जायना. सो आतां ते केन्ना डिक्लेअर जावप? इलेक्शन जातकर डिक्लेअर जावप काय जातनाच एक थोडे दीस उरून तांचे सामकी नाका शेवट करप? हें सगळें हातूंत आमचो रोल असो आहा की आमी हे लोकसभेच्या इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करचे ना. हें हांवें पयलींच सांगिल्लें आहा. कित्याक आमचे कडेन वी डोंट हॅव द रिसोर्सीस टू फायट अ नॅशनल पार्टी लायक बीजेपी. एक. दुसरें, आमी जर आतां कोणाक सपोर्ट केलो जाल्यार आमी कोणाक सपोर्ट करतात? जो इंडिविज्युअल मनीस कोण आहा. वी आर नॅचरल एलायज ऑफ द काँग्रेस पार्टी इन द लास्ट असेंब्ली इलेक्शन. पूण काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो? इज ही वर्दी ऑफ अवर सपोर्ट ऑर नॉट? हें हो प्रश्न आहा. सो जे म्हणसर ते डिक्लेअर करना ते म्हणसर आमची भुमिका आमी स्पश्ट करूंक शकता. तिसरें म्हणल्यार दुसरे रिजनल पार्टीचो रोल कितें आहा आनी आमी तांकां कित्याक सपोर्ट करना? आमकां दिसता की कोणाची मतां फोडून हातूंत कांय फायदो ना. आनी वी आर नॉट वोट स्प्लिटर्स. आमी जर खंयचे गॅराक फुडें गेले जाल्यार आमी पर्संटेज आमची इतली वाडली म्हूण दाखोवपाक वचना. गेले जाल्यार जिखपाक वचप, ना जाल्यार वचपूच ना. ही म्हजी भुमिका आनी स्पश्ट आहा. बरोबर, बरी गजाल. हातूंतल्यान दोन प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतलो. आनी पयलो म्हणजे तुमी रिजनल पार्टीचो उल्लेख हांगा केलो. म्हणजे आमी जर आज गोंयाक जर पळयत जाल्यार 3 रिजनल पार्टीज आमच्या दोळ्या मुखार येता. एक म्हणजे तुमची गोवा फॉरवर्ड, दुसरी आसा ती मोगो पक्ष म्हणजे MGP, आनी तिसरी आसा ती रिव्होल्युशनरी गोवाज पार्टी. सो ह्यो तिनूय पार्टी जर आमी जर पळयल्यो जाल्यार तुमकां खंयची पार्टी एक सामकी धडधाकट पार्टी जी गोंय मुखार व्हरपाक शकता अशें दिसता? आनी हू इज अमॉंगस्ट द एक फ्लॅग बेरर म्हणटा ती एक आसता ती पार्टी खंयची? पळय, एक म्हणल्यार हांव म्हज्या पक्षान आहा, हांव म्हज्या पक्षाचें बरें उलयतलोच, हें एक जालें.
दुसरें म्हणल्यार मगो पक्ष जो आहा ताणें तांचें नांव तरी मोगाळ गोंयकार पक्ष बी करूंक जाय आशिल्लें. हय. महाराष्ट्रवादी गोमंतक म्हणून हय गोंय आतां गोंयाक घटकराज मेळ्ळें हय आनी म्हाका दिसता तांणी दे शूड हॅव रिसेट देअर एंटायर नेरेटीव जें तांणी करूंक ना. So, महाराष्ट्रवादी म्हणटा ते आज ते म्हणप म्हणल्यार पसून इट इज अ व्हेरी रेट्रोग्रेड स्टेप. सो दे शूड हॅव रिनेम्ड देमसेल्व्स. सो आनी मगो आतां सरकारान आसा, सरकार पक्षाक ते आदार करतात. सो तांकां तूं तसो क्रेडिबल धरूंक शकना बरोबर. कित्याक तांचो आवाज आज दाबला. तांकां आवाज ना. इट इज नॉट अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. इट इज द नेरेटीव ऑफ द बीजेपी. आनी तातूंत बीजेपीन तांणी तांकां एक काकूट म्हणून तांकां मंत्रीपद दिल्लें आहा. तें मंत्रीपद राखपा खातीर तांणी तांचें नॅविगेट करचें पडटा. सो ताजे खातीर मगो जो सगळ्यांत पोन्नो पक्ष जाणी खूब बऱ्यो वस्तूय केल्या म्हळ्यार कसेल त्याची जमीन लँड रिफॉर्म्स म्हणटा ते पयले देशान हाडपी ते बहुजन समाजाचे म्हळ्यार ताका एम्पावरमेंट ऑफ द बहुजन समाज हें पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान केलां. मच बिफोर काशीराम कुड से इट वॉट इट वॉज इन अंडर BSP और मायावती कुड डू इट. पूण म्हणटकर तशें मगो पक्षाक व्हडलो इतिहास आहा. पूण आज ती क्रेडिबिलिटी ते रेलेवन्स मगो पक्षाचें उरूंक ना. आतां आमचो पक्ष कितें? आमचो पक्ष म्हणल्यार आमी गोंयकारपणाचेच उलयतात. सो वी डोंट गो टू से हू इज अ गोंयकार. ते कोण डेफिनेशन ते कितें आसूंक जाय तें आसपाक जाय ना न्ही. पूण तें डेफिनेशन तूं इतलें अशेंच करतलो अशेंच करचो ना. आनी आयची जी सगळी परिस्थिती तूं पळयता देर शुड नॉट बी लिमिटेशन. देर कॅनॉट बी अ लिमिटेशन. इट बिकम्स इम्प्रॅक्टिकल. बरोबर. आनी सोशियोलॉजिकल स्टडीज indicate that migration wherever it happens is a positive development. बरोबर. Although we don't like it. Absolutely. भायले लोक हांगा येतात आमकां व्हडलें बरें दिसता. ते हांगा कित्याक येतात? कित्याक हांगा प्रोग्रेस आहा, हांगा ग्रोथ आहा. बरोबर. आतां हांगाचे लोक भायर वता ते आमी बंद करूंक जाय. ते कशें बंद करतले? ताजे खातीर पॉलिसीज जाय. बरोबर. पूण भायले हांगा येतात जे लोक लेबर म्हणून काम करतात ते आज गोंयकार लेबर आसा ना म्हणटकीर भायले येतलेच. ते आमकां गरजेचें आहा. सामकें. सो तांकां आमी कामाक दवरतले पूण आमी तांकां स्लेव लेबर म्हणून दवरूंक शकना. तांकां घटना आनी तांकां लोकशाय तांकां अधिकार दिता, तांकां रायट्स दिता. सो आमी आमची ड्युटी करूंक जाय. सो वी कॅनॉट बिकम रेडिकल वेन इट कम्स टू रिजनलिझम. टू से वी आर गोइंग टू ड्रायव्ह आउट द अदर्स एंड कीप गोवा फॉर अवर सेल्फ. जावचें ना. इट्स इम्प्रॅक्टिकल. बरोबर. सो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हें जे हो जो मुद्दो आहा रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो हो मुद्दो तांणी बील म्हणून मूव केलें. हांवें तांकां सपोर्ट केल्लो की हें बील डिस्कस जावंक जाय म्हणून की एकदांच हें कळूंक जाय लोकांक की खरें हें करूं येता वो ना तें. सरकारान तें बील घेतलें, कोल्ड स्टोरेजीन घालें आनी तें लॅप्स केलें. अजून मेरेन तो पक्ष म्हणटा की आमचें बील थंय आसा, तांचें बील ना थंय. लॅप्स म्हळ्यार गेलें, मेलें तें. बरोबर. सो हांवें म्हजें एक बील घाल्लें की गोंयकारांक स्थानीक मनशाक 80% रिजर्वेशन दिवचें इन द प्रायवेट सेक्टर. गोंयचो गोंयकार जो आहा जो नॉलेज ऑफ कोंकणी ताका आसा हाका प्रायवेट सेक्टरान रिजर्वेशन करचें म्हणून हें हरियाणान BJP सरकारानूच केल्लें आहा. बरोबर. सो तुमी कित्याक करनात काय म्हणून तें बील म्हजें अशेंच लॅप्स जालें. हांवें तें परतें मूव केलें. परतें आतां लॉ डिपार्टमेंटाक गेलां. पूण म्हजें जितें आहा बील तें भायर उडोवनी सरकाराक जाय जाल्यार. पूण बील जितें आहा पोगो बील जितें ना. पोगो बील लॅप्स जाल्लें आहा. आनी ते हाडपाक जाय जर तर ना तर तांकां इफ दे आर कीन दे शूड कीप मुवींग इट. एंड इफ इट इज नॉट क्रेडिबल, इफ इट इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव द टेस्ट ऑफ लॉ, देन वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? बरोबर. You have to talk something which is credible, which is practical. जे चलतले हे लोकशाहीन तेच उलोवंक जाता न्ही तुज्या. जे घटनेचे वयर आसा that would be not be allowed, that will not become a subject matter. So आमी लोकांक फूट मारप ना. आमची गोंयची सुसंस्कृत जनता आमी सदांच कानान घालून तांकां फटयतले अशें जर कोणाक दिसता हें जावंक शकना. ना बरोबर. सो यू हॅव टू बी प्रॅक्टिकेबल. यू हॅव टू से बाबा दीस इज इट. आमकां गोंयकार म्हणून आमकां हें जाय आनी हें आमकां नाका. आतां आमकां कितें नाका? सगळेंच नाका म्हणलें जाल्यारूय जावचें ना. म्हजे खूब एक्टिविस्ट फ्रेंड आहात आनी हांव तांकां खूब जाणांक सांगता लोकसंख्या वाडल्या सेटलमेंट एरिया वाडचीच पडटली. आमी तेंच गोंय पयलीं आशिल्लें तें आतां दवरतलें म्हणटा तें सांगूंक जायना आमच्या. कित्याक आमचे फॅमिली वाडिल्ल्यो आहा. फॅमिली वाडल्यो आमकां जागो जाय रावपाक.
So naturally, this sort of increase of non-agriculture area at the cost of agriculture is going to happen. So now you have got newer techniques in agriculture. You have got hydroponics, you have got vertical gardens. All these, okay, कित्याक लोकांनी काढला? कित्याक? Because these challenges are there. When it comes to wildlife conservation, man-animal conflict जातलोच. बरोबर. तू थंय वचून रोवपाक लागलो तांच्या जागो चरपाचो तो थंय तूं पावलो. So man-animal conflict जातलो. So these are all things which have happened in the past somewhere else, and we have to learn the lessons of it in Goa. बरोबर. आणि इतले सगळे आसून पसून हे गोल्डन गोवा जो कन्सेप्ट आहा हो फक्त एक स्लोगन म्हणून न्ही, पूण वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर एज टू हाव वी वील प्रायोरिटायज द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल वेन इट कम्स टू अवर पॉलिसीज. हें करपाक आमी सारके क्लियर आहात आनी वी हॅव गॉट अ क्लियर रोड मॅप. आतां रोड मॅप तूं म्हणटलो वाय डू यू नॉट स्प्रेड इट? स्प्रेड आज बेगीन करून कितें फायदो आहा? वेरियस चॅलेंजीस जेन्ना time येतलो तेन्ना तुमी म्हणटात की ते आता सगळें खूप व्यवस्थीत जाणांक तुमी पळयलां की तूं मनशांक आमदार करता, मंत्री करता. हांवें जाल्यार दोग जाणांक आमदार केले हय आनी मंत्री केले. बिफोर दे कुड बी स्वर्न इन एज MLAs दे वर मेड मिनिस्टर्स. हय पूण ते आज खंय म्हजे बरोबर आहा. हय हय. सो रियलिस्टिकली पीपल आर बींग बॉट. अशे परिस्थितीन तूं सगळीं कार्डां आजूच कित्याक दाखयता? ना बरोबर. हय सो तुवें टायम घेवप, तुवें लोकांचे टचान रावप, मूलभूत लोकांक सुविधा मेळच्यो म्हणून झगडप आनी लोकांचो आवाज म्हणून रेलवंट उरप. हें काम हांव करतां अशें म्हाका दिसता. आनी ते आय थिंक वील मेक अस द बेटर ऑफ द रिजनल फोर्सीस हू आर एक्झिस्टिंग इन गोवा टुडे. एब्सोल्युटली. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की जसो जसो वेळ वतलो तशें तशें सगळे लोकां मुखार येतले. येतलेंच आनी आमी लोकांक म्हऱ्यान वचचें पडटलें. हय. लोकांक आमी सांगचें पडटलें. आमी हो गोंयचो एजेंडा, काल हांव एक गोवा नेक्स्ट म्हणून हाका आशिल्लो हेराल्डाचें आत्मनिर्भर समीट म्हणून. हांवें म्हणलें गोवा नेक्स्ट कॅनॉट बी विदाउट गोवन्स नेक्स्ट. हय आतां सगळें तुवें इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें, हातूंत गोंयकाराचें प्राधान्य तूं ताका मेळटा वो तांचें पोजिशन कितें आसतलें? हय. विदाउट गोवन बींग एट द सेंटर ऑफ डेव्हलपमेंट देर कॅनॉट बी गोवा नेक्स्ट. ब्रँड गोवा वाडटलोच, पूण ब्रँड गोवा वाडून तातूंत गोंयकार खंय आसतलो? गोंयांत जर गोंयकार दिसलो ना जाल्यार गोंय कोणाचें? हय हो प्रश्न येता. बरोबर. आनी आज पेपरार हांव वाचलां आमचो आसामाचो मुख्यमंत्री तो म्हणटा वी हॅव टू रिडिफायन हू आसामीज आर. इट्स नॉट ओनली आसामी स्पिकींग पीपल, इट इज ऑल्सो हिंदी स्पिकींग पीपल हू हॅव कम एंड एक्सेप्टेड आसाम. बरोबर. सो हाजो अर्थ कितें? ही आतां बीजेपीचो स्टँडर्ड नेरेटिव्ह जातलो की स्थानीक मनशाक ताका कितलें प्राधान्य दिवप, ताजेर डायल्युशन हाडप. म्हणल्यारूच एक भारत श्रेष्ठ भारत अशी हें भाशण हें फुडें आसूंक येवंक शकता. गोंयची बीजेपी हें आमकां सांगूंक शकता. सो हाजे खातीर आमी हें सावध रावंक जाय. आनी गोंयांत आमकां कितें जाय आनी कितले मेरेन जाय आनी तातूंत गोंयकार खंय आसतलो हें आमी क्लियर कट डिफायन करूंक जाय. आनी हाजे खातीर एकवट सगळ्यां भितर जाय आनी डिबेट जाय टू रीच अ मिडल पॉयंट की बाबा कितले मेरेन आमी लोकांक एलाव करतले. आज तुमी पळयता की मोपा एअरपोर्ट मेन एअरपोर्ट जाता, दाबोलीं वता, सावथ गोवाचेर इफेक्ट जाता. सावथ गोवा आमी लो डेन्सिटी हाय कॉस्ट टुरिजम करतले की बाबा हेंच वैशिश्ट आमचें, तुमी जाय जाल्यार ये हांगा अशें करूं येता. बट हाजे खातीर सरकार सिरियस आसा काय ना? आनी सरकार ना जाल्यार लोक कित्याक आसूंक शकता? लोकांचो मास्टर प्लॅन लोकांनी करूं येता. हांवें काणकोण वचून पयर लोकांक सांगिल्लें आहा तुमी सामके सुसंस्कृत आनी तुमी रिव्होल्युशनरी आनी पयले स्टेप मारपी लोक, तुमी तुमचो मास्टर प्लॅन इवॉल्व करा आनी सरकाराक आमी झक मारीत तो एक्सेप्ट करूंक लावया. इट इज नॉट अ मास्टर प्लॅन ऑफ कन्सल्टंट्स, इट इज अ मास्टर प्लॅन ऑफ नीज गोंयकार, इंटेलिजंट नीज गोंयकार हू इज फ्रॉम एवरी फील्ड, फ्रॉम द फील्ड ऑफ टुरिजम, फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फ्रॉम फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, फील्ड ऑफ बिजनेस, फील्ड ऑफ रिलीजन, सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी आमचो गांव कशें राखतले आनी ह्या आमच्या गांवांत कितले मेरेन आमी डेव्हलपमेंट एलाव करतले, कितले एलाव करचे ना आनी हातूंत सगळो फायदो आमच्या गांवच्या लोकांक कसो जातलो हो आमी मास्टर प्लॅन इवॉल्व करपाची गरज आहा. एक गांवांत करूंक जाय. फातोर्डा मतदारसंघात हांवें टू सम एक्सटेंट हें केल्लें आहा आनी तातूंत तुका ताजे खातीर तुका क्लियर कट डिफरन्स मडगांव आनी फातोर्डा भितर दिसतलें की फातोर्डान आज मेरेन स्थानीक गोंयकाराक वाव आसा, ताका रेस्पेद आहा आनी ताका प्राधान्य मेळटा, ताजो इंट्रस्ट इज गेटींग प्रायोरिटायज्ड. हें तुका दिश्टी पडटलें. बट नॉट दॅट एवरीथींग वॉट आय वॉन्टेड इज हॅपन.
आय हॅव गॉट मोर प्लॅन्स आय एम ट्रायंग टू मेक इट वन बाय वन. हय बरोबर. आनी तातूंत मातसो टायमूय वता, लोकांक मातशें शिकोवचें पडटा. लोकांक आज खूब गजाली आमी दाखयतात पूण दिसता तशें नासता, तेय बी तांकां समजावचें पडटा. सारकें. तुमकां हांव ह्या मुद्द्याचेर हांव मागीर उलयतां. पयलीं जो हांवें प्रश्न विचारिल्लो ताजेर तुमी लास्टाक एक उत्तर दिलें, तें म्हणजे की तुमी इंडिया अलायन्साचेच एक भाग आनी तातूंत भितर जो कोण इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट म्हणजे स्पेशली जी काँग्रेस पार्टी घालतली ताका तुमी इंडिविज्युअल ताजी कॅपेबिलिटी कशी आसा तें पळोवन सपोर्ट करतले. हांवें म्हणिल्लें आसा की एक पर्टिक्युलर कॅन्डिडेट सारको ना हय आनी हांव ताका सपोर्ट करचो ना. बरोबर. सपोज ताका फील्ड केलो हय. जाल्यार हांव ताका सपोर्ट करचो ना. हें तुमचें सामकें माझे फायनल. क्लियर आहा. हांव आय विल नॉट विड्रॉ ऑन वॉट आय एम सेइंग. हांव कोणाचो बॉन्डेड लेबर न्ही. आनी म्हाका दिसता खंयचीच कम्युनिटी आनी खंयचोच गोंयकार आज खंयच्या पक्षाचो बॉन्डेड लेबर ना. बरोबर. हय. आज बरे विचारवंत म्हजेच मतदारसंघाचो एक बरो मनीस ताणें म्हणिल्लें आहा की आमी कितें यू डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड. सो नोबडी कॅन टेक एनी वन फॉर ग्रांटेड. हें क्लियर आहा. आनी पयलें म्हणल्यार कॅन्डिडेट फायनलायज करप हें काल जावंक जाय आशिल्लें. हय. आज पसून न्ही. बरोबर. फाल्यांची खबर सोडूत तूं. बरोबर. काल जावंक जाय आशिल्लें. अजून मेरेन कित्याक जायना. पूण तुमकां दिसना कारण हांवें 2014 हीच गजाल पळयली. पयल्या दिसाक तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो. सदांच हें प्रॉब्लेम तांचो. म्हाका समजना कित्याक पूण तें भायर अशे खूब एक्सपेरिमेंट जाल्ले आहा. हय. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेशान अखिलेश यादवान 2 वर्सां पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. आपले 450 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. त्याच दिसा 2000 लोक ताका सोडून गेले. पूण 2 वर्सां तो झगडलो आनी त्या लोकांक निवडून हाडले आनी ही गॉट फूल मेजॉरिटी ऑफ हिज ओन. हें जाल्लें आसा. म्हणजे तुमी म्हणटात की टायम जाय. टायम जाय. खंयच्या तरी कॅन्डिडेटान लोकां मदीं पावूंक जाय. हांगा गोंयांत ते कितें बॅनर बांदले पोस्टर बांदले म्हणून जायना. हांवें 3 इलेक्शनां हांव जिखिल्लो आहा. एक बॅनर आनी एक पोस्टर बांद नासतना. आय एम अगेन्स्ट पोस्टर्स डिफेसिंग पब्लीक प्रॉपर्टी. म्हज्या मतदारसंघान जाल्यार हांव सारको कॉन्त्र असले पोस्टर आनी बॅनर लावप. कांयच गरज ना. हांवें आज मेरेन इलेक्शनाक केन्ना बॅनर आनी पोस्टर लावंक ना. पूण सगळ्यांचे घरा डोर टू डोर हांव पाविल्लो आहा. तांचे मनांत बसून हांव उलयल्लो आहा. तांचे हे बरोबर एक च्या पिल्लो आहा. आनी भायर येतना आय एम कन्विन्स वेदर इज गोइंग टू वोट फॉर मी ऑर नॉट. आय नो सम पीपल आर मे बी अशे ग्रे आसूंक शकता पूण तूं तांचे मनांत बसून तुका 100% कळटा तो मारतलो ना. तो ना मारल्यार तुजो वायट ना पूण तुका कळटा. हे कळप इज द ओन्ली वे. ल्हान मतदारसंघ गोंय म्हणटा तें व्हडलें न्ही पूण सगळ्या मनान तुवें पावूंक जाय. आनी तूं जाणटो कोता घेना. जर तुका पांय तुजे स्ट्रॉंग नात वयर चडपाक आनी इस्काती चडून लोकांक मेळपाक जाल्यार तुवें इलेक्शनाचे ते You are not capable of becoming leader. यू हॅव टू टेक रिटायरमेंट. Correct. सो रिटायरमेंट एज इन पॉलिटिक्स हे हांव खुबदां म्हणटालो. आनी म्हजेर तेन्ना सिनियर काँग्रेसचे लोक सगळे कॉन्त्र म्हजी तिकीट पसून कापले ताजे खातीर आसता. हांवें फॅमिली राज आनी रिटायरमेंट एज हें हांवें हाजेर डिस्कशन जावचें डिबेट जावची म्हूण हांव डिमांड करतालो. हें 2012. आज 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक बरें केल्लें आहा की तो मार्गदर्शक मंडळ म्हणून ताणें केल्लें आहा की बाबा तुमकां वचून आतां थंय तुमी बसा. सो ही इज सटली एंड नायसली रिटायरिंग देम. पूण कालची जी यादी आयल्या तातूंत अशें दिसता की जगदंबिका पाल म्हणून जो आज एक दिसाचो मुखेलमंत्री हांगाच्यान थंय उडी मारल्या. 73 years he has still got a ticket. So BJP also is no longer a party with a difference. They are also seeing winnability. आनी ताजे खातीर अजून मेरेन जाणट्यांक थंय स्कोप आसा हें ते दाखोवन दितात. विच इज नॉट अ व्हेरी गुड मेसेज. पार्टी विथ अ डिफरन्स पार्टी इन डिफरन्स हाजेर आमी उलोवयाच. कारण उलयता आसतना पार्टी विथ अ डिफरन्स आनी पार्टी इन डिफरन्स हे जरी एक म्हणटात तरी तातूंतलो डिफरन्स आमकां कळटा. पूण तुमी स्वताक नरेंद्र मोदीजींचें नांव घेतलें म्हणून हांव तुमकां एक प्रश्न विचारपाक सोदतलो. जेन्ना नरेंद्र मोदीजी गोंयांक आयिल्ले लास्ट टायम आनी हांगा फातोर्ड्या कदंबा बस स्टँडार एक व्हडली सभा जाल्ली एक व्हडली मिटींग जाल्ली तेन्ना एक असो बोवाळ जाल्लो की विजय सरदेसाय इज टेकिंग पार्ट इज टेकिंग लीड आनी ताज्या खातीर विजय सरदेसाय किंवा तांची पार्टी हे एनडीएच्या बरोबर लोकसभा इलेक्शनाक वतले. हाजेर तुमचें कशें कितें मत आसा? ना एक म्हणल्यार जेन्ना प्रधानमंत्री गोंया फातोर्डा येवपाचें प्लॅन जालो आनी कदंबा बस स्टँडाचेर तांचो प्रोग्राम फिक्स जालो तेन्ना म्हाका मुखेलमंत्र्यान फोन केलो कित्याक बस स्टँड शिफ्ट करपाचो गरज आशिल्ली. बस स्टँड शिफ्ट करप गोंयांत म्हणटा इजी न्ही. एक 8 दिसां खातीर बस स्टँड हांगाचो थंय काड. ल्हान बस स्टँड न्ही तो सावथ गोंयचो मेन बस स्टँड. सो इट इज लायक अ जंक्शन मिरज जंक्शन बी कशें आहा रेल्वेक तशें ते भशेन तो स्टेटस ह्या बस स्टँडाक आसा. सो दुसऱ्या जाग्यार खंय व्हरतलो म्हजेच मतदारसंघात. सो मडगांवच्या आमदाराचें आनी फातोर्डेचो आदल्या आमदाराचें सजेशन आशिल्लें की एक शेतान
जंय शेतकार रोयतात, जंय शेतकार गव्हर्मेंटाचे एक्विजिशन रेजिस्ट करतात, जंय 5 रुपयान एक्वायर केल्ले आहा आनी सरकार म्हणटा आपली, पूण सरकाराक ते येवंक दिनात, अशे जाग्यार ते व्हरूंक सोदताले. थंय फ्रिक्शन जावपाचें, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी जावपाची, आनी फायनली प्रधानमंत्री देशाचो. सो तो आमच्या मतदारसंघात येता ही कोफुसांवां आनी काटकिसांवां कित्याक जाय म्हणून ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो मुखेलमंत्र्यान की तूं रिजॉल्व कर, दुसरो जागो दी म्हणून. आमी एक हॉकी ग्रावंड केल्लो, असोच इनर्ट सोंसड्याचे रिमिडिएशनाचे इनर्ट घालून ग्रावंड तयार केल्लो. त्या ग्रावंडाचेर हांवें थंय शिफ्ट केलो बस स्टँड फॉर 10 दीस. ते करतना एक्टिवली टूक अ रोल, बिकॉज हांव थंय रावना, थंयचे स्थानीक लोक ओपोज करपाचे, थंय रस्ते वायडन करचे पडले, लोकांचे घराचे पाकाटे मोडचे पडले, दुर्गा मोडची पडली. हें आमी रावल्यारूच जावंक शकतालें. सो हें हांवें केलें. खंयच कोणाचें कोफू जावन नासतना सगळें फॅसिलिटेट केलें. ताजे मागीर रोखडीच असेंब्ली जावपाची आशिल्ली. सो असेंब्लीचे पयलीं एक रुमर सदांच जाता की विजय कितें आतां बीजेपीन वचपाचो. सगळ्यांक खबर आहा की हांव थंय असेंब्लीन उलयतां, लोकांचे सगळे इश्यूज काडटा, फक्त म्हजेच मतदारसंघाचे न्ही पूण सगळे गोंयचे इश्यूज काडटा. आतां थंय गोंयकारांक एक कितें तरी आशा, एक होप जाता की बाबा हो आमचे इश्यूज रेज करतलो. आतां तांचे तकलेन जर घालें की होच फाल्यां बीजेपीन येवपाचो आहा म्हळ्यार तांचे होप्स आर ऑल डॅश्ड. सो हें करपाचें एक टॅक्नीक रुलींग पार्टीचें साहजीक आसता, हें सदांच जाता. सो तांणी केलें म्हणून म्हाका व्हडलें वायट दिसूंक ना तातूंत, तें इट वॉज एक्सपेक्टेड. पूण मागीर आमच्यो दुसऱ्यो ज्यो ओपोजिशन पार्टीज आहा हांचे भितर खूब राजकारण आपले भितरलें चालू आसता, तांणी तातूंत इल्लें हें घालें ना गेलो दिसता आनी अशें तशें हांगा. सो ताजे खातीर मातशी ती हवा जाली. इवेंच्युअली आय डीड नॉट गो फॉर द फंक्शन ऑल्सो बिकॉज आय डिडंट वॉन्ट टू dash the hopes of the people when it comes to the voice of the people. आनीक प्रधानमंत्र्याचेरूय आनी ताजे विजिटाचेर आमी अन्याय करूंक ना. आमी सगळें कोऑपरेशन सरकाराक दिल्लें आहा आनी आय थिंक गव्हर्मेंट इज ऑल्सो कन्विन्स्ड दॅट एवरीथींग दॅट हॅपन वेंट स्मूथली बिकॉज लोकल सपोर्ट वॉज देर. इन रिटर्न हांवें म्हजे रस्ते बिस्ते सगळे तांकां हॉटमिक्स करपाक लायले. ते रस्ते म्हळ्यार म्हजे घरान येवपाचे रस्ते न्ही, ते जनतेचे बेनिफिटाचे रस्ते, ते हांवें सगळें करून घेतलें. ताजे खातीर हांवूय बी खूश आहा. पूण रुमर हो जो आसा जॉयन जावपाचो, रुमर जेन्ना बीजेपी 20 जाली आनी हांव एक म्हज्या पक्षाचो हांव एकलोच आशिल्लो, 20+1 21 जावंक शकतालें, तेन्नाच्यान हो रुमर चालू आहा. तेन्ना म्हाका एक धर्मगुरू, एक समाजाचो धर्मगुरू मायनॉरिटी कम्युनिटीचो, ताणें म्हाका फोन करून सांगलें की तूं जर जॉयन जालो आपूण तुज्या घरा भायर भूक हडतालाक बसतलो म्हणून. तो पयर म्हाका एक फंक्शनाक मेळ्ळो. हांवें म्हणलें तुका म्हणलें भूक हडतालाक बसपाक हांवें चान्स दिवंक ना, हांवूय थंय आहा तूंय थंय आहा, तूं कसो आहा काय म्हणून. आनी आतां म्हणलें खंय केन्ना हें सांग की आपल्याक अशें अशें म्हणिल्लें आनी जे मनीस आपल्याक म्हणूंक लायताले तेच गेले आनी आपूण थंयच उरलो बरोबर, आनी तोय मनीस थंयच आहा हें केन्नाय तूं सांग अशें म्हणून ताका याद केल्लें हांवें. सो तशें हें सदांच जाता. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्साक सदांच ते वयर सकल आनी सोशल मिडिया आज चड कलेक्टीव आशिल्ले कारणान सुद्दां हे रुमर्स अशे जावपाक लागतात. ना कशें आहा, हांवें तांकां सांगिल्लें सादें की ते म्हणटात जॉयन जाता म्हणून बीजेपीचो कोण तरी म्हणटा, कोण तरी म्हणल्यार बोकडो कोण असो भाड्याचो बैल, तो म्हणटा तो कोता येना म्हणून. हांवें म्हणलें मुखेलमंत्र्यान म्हणून आनी ऑफिशियल स्टेटमेंट येवपाक मुखेलमंत्र्यान म्हणून सांगून म्हणलें की हांव गेला म्हणटा तांचे बरें जॉयन जावपाक. मुखेलमंत्र्यान म्हणलें ना म्हणून. सो वेर इज द क्वेश्चन. सो देर इज नो डिस्कशन ऑर नो टॉपिक एट ऑल अबाउट जॉयनिंग. दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमी जशें म्हणलें की समजा काँग्रेस पार्टी जर एक तुमकां नाका तो कॅन्डिडेट काडटा मुखार आनी तुमी ताका सपोर्ट करना आनी फाल्यां समजा जर एनडीए अलायन्सा कडल्यान किंवा खास करून बीजेपी कडल्यान रिक्वेस्ट आयली की विजय बाब तुमी एनडीए कॅन्डिडेट जो कोण पळय आसा ताका दक्षिण गोंयाक सपोर्ट करचो आनी ऑफिशियली आमच्या स्टेजीर येवचें, तेन्ना तुमचो रोल तुमी खंय पळयतात? हें हायपोथेटिकल सिच्युएशन. आतां जर हांवें अशें करतलो म्हणून सांगलें तें सारकें जायना, कित्याक ते सिच्युएशनान पावुनी आमी. मागीर रोखडें इमिजिएटली हांव डिसिजन घेता आनी हांव लिपून घेवपी न्ही डिसिजन. आनी एक हांव गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां, हांवें मनोहर पर्रीकाराक पसून जेन्ना सपोर्ट केल्लो तेन्ना लिपून घेवूं ना, रातचो वचून सपोर्ट करूंक ना. आमच्या वर्करांक मिटींग घेवन लोकांक सांगून कित्याक हांव हें करता हें सांगून केल्लें आहा. सो फाल्यां हांव जर कितेंय स्टेप घेतलो, हांव असो लिपून रातचो वचून करपाचो मनीस न्ही. हांव डडडीत लोकांक सांगून लोकांचे व्ह्यूज घेवन आनी क्लियर कट म्हाका जर दिसता की हें करता तें हांव सारकें करता जाल्यार हांव तें करपी. सो खंयचेंय सिच्युएशन जर आयलें जाल्यार लेट इज रीच दॅट
रिवर टू क्रॉस इट बिफोर दॅट टॉकिंग वूड बी शिता फुडें मीठ खावप अशें जातलें. ते आनी नाका. पळोवया कशें जाता. सारकें चिंतून लोकां कडेन उलोवन लोकां तुमच्या कडेन कोणाकडल्यान उलोवन एक सगळ्यांक मार्गदर्शन घेवन तुम्ही मुखार सारकें येस. आज मेरेन हांव इलेक्शनाक जेन्ना पयलें इलेक्शन जिखलां इंडिपेंडंट म्हणून जिखलां. हय. म्हाका लोकांनी सपोर्ट करून जिखयला. म्हाका खंयच्या पक्षान सपोर्ट करूंक ना. बरोबर. हय. ताजे मागीर म्हजो पक्ष आहा हय. आनी म्हजो पक्ष म्हणल्यार एक सारको असो आमचो पक्ष इज अ व्हेरी इनफॉर्मल गोंयकारांचो पक्ष. तुम्ही केन्नाय आमकां व्हडले प्रोटोकॉल लागना. सो लोकांक भितर हांव केन्नाय अवेलेबल आहा. लोकांक विचारून आमी करुया. तुम्ही तुमच्या पक्षाचो उल्लेख केलो म्हणून सांगता. आज जेन्ना आमी विजय सरदेसाय आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून जेन्ना पळयतात तेन्ना फक्त विजय सरदेसाय ऑब्वियसली एज अ लिडर तुमचेच पयलीं तोंड दोळ्या मुखार येतलें. पूण जेन्ना आमी बाकीचे 40 मतदारसंघ बाकीचे उरिल्ले 39 मतदारसंघ पळयतात आणि विजय सरदेसाय आणि समजा जर फाल्यां एक फॉर एक्झाम्पल तुमकां एक बरो एक पक्ष जर मुखार काडपाक जाय जाल्यार ती साथ जाय पडटा. ती एक कांय न्ही म्हणल्यार एक 15 ते 20 लोकांची. तेन्ना एज एन इंडिविज्युअल आणि एक एज अ पार्टी एक ती व्हडली पार्टी फाल्यां जर तुमकां सरकार घडोवपाक जाय किंवा जर तर एक 20 जाणांचो सपोर्ट आणि तुमचे कडेन आशिल्ले आमदार घेवन जर मुखार वचपाक जाय तेन्ना तुमची भुमिका कशी कितें आसतली? ना एक म्हणल्यार गोंयचे जनतेन क्लियर कट विचार करचो पडटलो तांकां फुडार कसलो जाय तो. गोंयच्यान गोंय चलोवप काय दिल्लीच्यान गोंय चलोवप काय गुजरातच्यान गोंय चलोवप काय आनी खंयच्यान गोंय चलोवप हें गोंयचे जनतेन विचार करचो पडटलो. हे लोकसभेक पसून गोंयचे जनतेन चिंतपाची गरज आहा. कोण तांकां प्रॉमिस करता की म्हादय केन्नाच डायवर्ट करूंक आमी दिवचे ना. कित्याक दोनूय पक्षांक कर्नाटकान स्टेक आहा. खंयचो पक्ष तांकां सांगता की आमी कोळसो हांगा हाडूंक दिवचे ना. कित्याक कोळसो म्हणटा सगळ्यांकूच कोळसो नाका जाल्यार कोळसो येता कित्याक? खंयच्या पक्षाक ते धाडस आहा सांगपाक की आमी जर आयले जाल्यार आमी हें बंद करतले वो आमकां लोकसभेक मतां दी आमी हें करचे ना आमी हें जाता तें बंद करतले. हें गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. धर कोण आसा अशें उतर दिवपी जाल्यार तांचे बरोबर तांणी रावंक जाय. सपोज गोंयकारांनी चिंतपाचेंच बंद केलां विचार करपाची शक्तीच जर गोंयकारांनी सोडल्या देन यूल हॅव टू लूक एट ऑप्शन्स. धर गोंयकारांक स्वाभिमान तो आसा जो स्वाभिमाना खातीर हांव निवडून आयलो 2012 आनी ताजे फुडेंय तसो आयिल्लो आहा. तो स्वाभिमान जर जितो आसा जाल्यार आमचे अशे पक्षाक चान्स आसा. मागीर आमी लोकां भितर वचुया बरो कॅन्डिडेट चूज करुया. सगळे समाजांक सगळे जातींक सगळे धर्मांक रिप्रेझेंटेशन दिवया आनी बरे जे आसात म्हळ्यार ऑन क्वॉलिटी रेदर दॅन क्वॉन्टिटी बरी बरे मनशांचे जे कोण सुपीक तकलेचे आनी जे विकचे नात. आज व्हडली चॅलेंज अशी आहा की बरोबर दवरप एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बींग मर्डर्ड डे इन डे आउट आनी चड केस लॉ गोंयच्यान येता. बरोबर. सो म्हाका दिसता एक व्हडली चॅलेंज टू कीप युअर फ्लॉक टुगेदर and how to evolve candidates. पूण हे लोकांक कशें समजावपाचें? कारण लोकांक तूं समजायतलो जाल्यार हो एक प्रश्न आसा. ही एक पयली व्हडली चॅलेंज आसा की बाबा आपूण जर बीजेपीचो न्ही आणि आपूण जर दुसऱ्या पक्षांतल्यान येता की आपूण किंवा आपले आमदार फुटचे नात आणि बीजेपीक वचचे नात. ही चॅलेंज एक आसाच. ते लोकांक कशें समजावपाचें? पळय लोकांक कशें समजावप लास्ट म्हाका अशें दिशिल्लें की देव फुडें हाडलो जाल्यार लोक समजतले म्हणून. लोकांक देवाचें नांव सांगून दर्गांनी वचून खुर्सा म्हऱ्यान वचून महालक्ष्मीच्या देवळान वचून लोकांक फटयलेले आहा. सो लोकांक आमचे पॉलिटिकल क्लासाचेर कंप्लीट फेथ केल्लो आहा. बरोबर. कांयच आमचेर विश्वास ना. आमी फटींग पॉलिटिशियन राजकारणी म्हणटा फटींग अशें लोकांक दिसूंक लागला. आनी हें दिसपाक चड कारणीभूत गेले खेपेचे हे सपूत जे घेतल्या जी गाराणी घाल्या हाजे खातीर हें जाल्लें आहा. एटलिस्ट देवाक तरी मातशें देवाक तरी भिवपाचें आशिल्लें. आनी आतां अशें सांगतात की देव आपल्या कडेन उलयलो म्हणून. आतां ताजे फुडें आनी लोकांक आनी उत्तर ना. कशें तरी लोकांक घुसपावप. बरोबर. तुमी पयलीं देवाच्या नांवान लोकां कडेन मतां घेतलीं की आमी फुटचे ना म्हूण सांगून मागीर सांगता देव आपल्या कडेन उलयलो म्हणून. आतां लोक खंय वतले? देव तुजे कडेन उलयता म्हजे कडेन काय उलयना म्हणटा. सो लोकांक घुसपावप लोकांक पिशें करप. आतां म्हाका प्रश्न पडटा की जे गोंयकारांनी मुखेलमंत्री असो एक बरो पॉप्युलर मुखेलमंत्री चूज केलो त्या टायमार जावन पसून तो जेन्ना विलिनीकरण करूंक सोदतालो गोंयचें तेन्ना ताका हारयलो. इतले स्वाभिमानी सामके म्हणल्यार सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस हुशार गोंयकार हे गोंयकारांक अशें पिशें करूंक शकतात काय आमी? हो प्रश्न आहा. दुसरें गोंयांत सगळ्यांक बॅकग्रावंड आहा. हो खंयचे फॅमिलीचो कितें बॅकग्रावंड ताजो आहा ताणें कितें पयलें केल्लें
ते तोंडाक बरो कलर लायलो आनी पोस्टरां मारली म्हणून मनीस जायना. सगळ्यांक खबर आहा आमी कोण कितें ते, कांय लिपोवपाची गरज ना. सगळ्यांक आमचे पास्ट, आमचो फ्युचर, आमचो बॅकग्रावंड, आमची फॅमिली कितें सगळ्यांक खबर आसता. सो कितले म्हण तूं कोणाक फटयतलो. फोटो येता कोणाक, जे कोण मायग्रंट येता तांकां कितें फोटो येता, कितें पयशे दिवन. गोंयकारांक फुटोवप सोंपें. गोंयकारांक फोटो इतलो कसो तूं ताका सगळ्यांक वळखतात ते. अरे बाबा हो उतराक सेरता म्हणून, उतराक सेर्त म्हणून आशिल्लो मनीस फटयतलो काय कितें. आनी कितले मेरेन लोक ताका पातयप, हो प्रश्न म्हाका दिसता इन कोर्स ऑफ टायम ओनली वील गेट इवॉल्व. हाचें उत्तर म्हजे कडेन इमिजिएट ना. पूण एक अशें जावपाक शकता की एक मुवमेंट तयार करचो पडत, जे मुवमेंटांतलेच लोकांक उमेदवार करप. कित्याक थोडे उमेदवार अशे आसता ते बिझनेस कसो एक इन्व्हेस्टमेंट करून थंय निवडून येवंक सोदतात. बरोबर. ते म्हणटात आमी एक 5 कोटी रुपया घाल्या, जिखतकच तांचो वर्थ 25 कोटी जाता. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की ते करप्शन करून ते करपाक सोदतात. तेच म्हणजे दे आर लुकिंग एट पॉलिटिक्स एज अ बिझनेस प्रोपोजिशन. इतलो आमचो इन्व्हेस्टमेंट, इतले आमचे रिटर्न. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे कितें, जे दिसा तो जिखलो ते दिसा ही इज अप फॉर सेल, तो ऑक्शनाक उबो आहा, ताका हायेस्ट बिडरान व्हरपाचो. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की मुद्दम जावन पसून लोक हे करतात. 100% करता. पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिजर्व. फायनली लोकांक कोण सरकार, कसलो सरकार मेळटा, तुमकां फावो आहा तसलोच सरकार मेळटा. सो आज गोंयचे जनतेन विचार करपाची गरज आहा की वेदर द जनता इज करप्ट. Why do you get these corrupt leaders? Because the janta becomes corrupt. So we have to reset the entire narrative. We have to also reset and rethink आणि आत्मपरीक्षण करपाची गरज आहा मतदारान आणि राजकारण्यांनी बी, की बाबा आमी करता ते सारकें काय. म्हाका एक तो जोक याद जाता जो व्हॉट्सएपाचेर खूब व्हायरल जालो आनी तो फक्त गोंयचो न्ही, तो महाराष्ट्राचो आशिल्लो, कर्नाटकाचो आशिल्लो. की तो जोक असो आशिल्लो की बायल घोवाक विचारता तूं काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर कित्याक उबो रावता, तर घोव बायलेक सांगता आपूण काँग्रेसीचेर निवडून येतलो, लेट बीजेपी परचेज मी. म्हणटकीर तुमी सरळ सांगतात की हें अशेंच चल्लां म्हणून गोंयाकय बी आनी देशाकय बी. हें अशें व्हेरी बॅड. हें जाल्लें आसा. हांवें एक इंडियेचो एक सिनियर पॉलिटिशियनाक हांवें एकदां हें विचारलें की हाजें सोल्युशन कितें काय म्हणून. कित्याक ताजोय पक्ष ताजो ओन पक्ष आहा. तो म्हणलो तुमी एक मुवमेंट करूंक जाय आनी मुवमेंटांतल्याच मनशांक कॅन्डिडेट करूंक जाय. म्हणजे गोंयाकय अश्यो खूब चळवळी चलिल्ल्यो आनी चळवळींतलोच मनीस. खुबशीं नांवां पसून आमकां खबर आसा. म्हाका कोणाची नांवां घेवपाक नाकात. म्हणजे त्या चळवळींतल्यान चळवळ करून मुखार आयलो मनीस बरो एक पक्ष घडोवपाक शकता किंवा एक बरो आमदार आनी मुख्यमंत्री जावपाक शकता. चळवळींतल्यान मनीस आयिल्लो मुख्यमंत्री सोडूच, तो पयलीं आमदार ताका करूंक जाय. आतां आमदार करून तो फुटचो ना तुज्या पक्षांतल्यान, ती कितें गॅरंटी. तेंय फुटूंक शकता. पूण चळवळींतलो मनीस चड करून चळवळीन उरता. अशे जे कॅन्डिडेट लास्ट मिनीट आमी घेतात विनेबिलिटी पळोवन, ते मनीस तुजे बरोबर रावपाक तुज्या हातान ईडी जाय पडटा, तुज्या हातान दुसरी यंत्रणा जाय पडटा. एज एन ओपोजिशन रिजनल पार्टी कसली यंत्रणा आहा. यंत्रण म्हणटे फक्त लोकांनी हांकां रस्त्यार काडून मारूंक जाय. केन्ना जेन्ना तूं उतर दिवन फटयता तेन्ना जर तूं सांगून वता, हाजे पयलीं लोक ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान गेल्ले आहा, सांगून गेल्ले आहा, लोकांनी धाडिल्ले आहा. खूब जाणांक लोक धाडटात. पण आज ती परिस्थिती उरूंक ना. आज कारणां शिवाय तुम्ही भितर वतात. आपल्याक जाय ते आपूण करता. तूं करता कित्या खातीर करता. डेव्हलपमेंट म्हणटा, कसलो डेव्हलपमेंट जाता. पर्सनल आतां हे लोक जे फुटून गेल्या तांचे मतदारसंघात आनी म्हजे मतदारसंघात कंपॅरिजन कर. हांव ओपोजिशन, ते रुलींग. कितलो डेव्हलपमेंट तांणी केला आनी कितलो डेव्हलपमेंट हांव करता, कंपेर करुया आमी. सो डेव्हलपमेंटा खातीर हे वचूंक ना. हे आपली बॉल्सां भरपाक गेल्या आनी इन्व्हेस्ट केला, हांकां रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट जाय, ताजे खातीर हे गेल्ले आहा. तर गोंयचे जनतेन हे क्लियर चिंतपाक जाय आनी गोंयचे जनतेक डिसायड करपाक टायम दिवंक जाय. बरी 2 वर्सां आमी, की 2 वर्सां पयलीं सायदत कॅन्डिडेट आसतलो, लोकांक कळुनी तुजें सगळें कितें फॉल्ट्स आहा, तूं लोकांक बरो भशेन हडकिना, तूं खाड मातशें कमी करपाक जाय, कितें तें लोकांनी सांगुनी. बरोबर. सो गिव पीपल अ चान्स टू मेक द कॅन्डिडेट इम्प्रूव्ह, or to even say that we don't want him, get a new guy. बरोबर. हो चान्स आमी जर दिना त्या मुखार आमकां पर्याय ना, आमकां फुडार ना. बरोबर. एक शेवटचो प्रश्न, आणि तो म्हणल्यार
गोंयचोच पूण लोकसभा इलेक्शन आमी तकलेक धरून कितें करपाचो हाजेर आमी जेन्ना गोंयाक पळयतात चड आज जर मेजॉरिटी आसत जाल्यार ती बीजेपी कडेन आसा ते मागीर आमचे साश्टींतले पसून थोडे आमदार मागीर उडी मारून बीजेपीक वचनी पूण हाजो परिणाम तुमकां दिसता की लोकसभा इलेक्शनाक जातलो काय लोक जांणी काँग्रेसीक मत मारिल्लें किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्षाक मत मारिल्लें ते त्याच पक्षाक मारतले त्याच कॅन्डिडेटाक मारतले आनी बीजेपीक मारचे ना तशें ना आज आज देशान सिच्युएशन चेंज जाल्लें आहा देशान सिच्युएशन अशें जालां की इट कूड बी फॉर प्रायम मिनिस्टर मोदी ऑर अगेन्स्ट प्रायम मिनिस्टर मोदी हें एक आसा दुसरें म्हणल्यार लोकसभेक जें कितें जाता तें विधानसभेक जातलें म्हणून गॅरंटी ना गोंयान सदांच दाखोवन दिल्लें आहा की जेन्ना इंदिरा गांधी फूल मेजॉरिटी घेवन लोकसभेक आयली तेन्ना गोंयान ते पडले जनता पार्टी जेन्ना सगळ्या कडेन जिखली तेन्ना काँग्रेस गोंयान आयली एक इतिहास आसा ताचो इतिहास आहा की गोंयची जनता doesn't go by the national trend in state elections and state elections are keenly fought loksaha elections are not keenly fought हे आमी हो आमचो हे आहा this is our track record this is the history in Goa so ताजे खातीर म्हाका दिसता गोंयचे जनतेन हे खेपे चिंतपाक जाय म्हणटा तें गोवा सेंट्रीक मॅनिफेस्टो की बाबा तुमी जर निवडून आयले जाल्यार सेंटरा कडच्यान आमकां हें जाय कितें जाय आमकां आज पोर्चुगीज पासपोर्ट लोक घेतिल्ले तांकां इलेक्शनाचे वोटींग रायट्स आयले तांकां OCI करूंक बेगीन मेळना सो आमी एक तांकां ऑप्शन दिल्लें तें तुमी केलां वो ना हो एअरपोर्ट दाबोलीचो आज बंद जाता आज गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स जे नॉर्मली सरकाराक सदांच पॉलिश मारता तांणी पसून आज स्टेटमेंट काडिल्लो की वी आर देर इज एन एप्रिहेन्शन सो एअरपोर्ट 2 चालू उरपाचे इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्रीचो सब्जेक्ट हो कोळसो हाडून गोंयान काबार करप आमचे लंग्स काय कितें इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट शिपिंगाचो सब्जेक्ट पोर्ट्साचो सब्जेक्ट सो हे जे नॅशनल सब्जेक्ट वीच आर अबव द पे ग्रेड वेन इट कम्स टू द MLAs ते इश्यूज कोण क्लियर कट आमकां क्लॅरिटी दिता ते मनशा बरोबर आमी रावप हें गरजेचें इश्यूज आसा एअरपोर्ट दाबोलीचो एअरपोर्ट साऊथ गोवाक कोळसो म्हादय सगळ्यांक लागता आमकां म्हादय डायवर्ट जर जाली जाल्यार आमची जिवनदायिनी गेली सो येदे व्हडले इश्यूज नीड सेंट्रल सपोर्ट कित्याक 2 MP वर्सीस 28 ऑफ कर्नाटका हाजे फुडें 28 इज ऑलवेज बिगर दॅन 2 सो गोंय कितें काबार करपाचें आनी तुमचो हाजेर हें स्टँड कितें आसतलो MP जाले जाल्यार हें लोकांक विचारूंक जाय तांकां आनी थिंक एंड वोट हें गरज आहा पूण लोकसभेचें इलेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी लोकसभेचें इलेक्शन इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दॅट हॅपन म्हणून आय एम अगेन्स्ट वन नेशन वन पोल की लोकसभेचे आनी विधानसभेचे बरोबर जावप हाजेर हांव म्हजो विरोध आहा कित्याक स्थानीक जे इश्यूज आहा हे इश्यूज लूज देअर रेलेवन्स म्हणजे इम्पॉर्टन्सूच वता ते एक मेजर इश्यूचेर वयर त्या मुद्द्याचेर इलेक्शन झगडटले आनी गोंया जिखतले आनी गोंय काडून विकतले विकसीत म्हणून विकसीत गोंय हो भंय जाल्लो लोकांच्या मनांत जाल्लो सामकें विजय बाब तुमी सदांच असेंब्लीक ज्या पोटतिडकीन उलयतात त्याच पोटतिडकीन तुमी सामके आजय बी उलयले आसात आनी कोणाक जांकां पळय सारको तो बाण लागपाक जाय तो बाण म्हाका दिसता तुमच्या ह्या इंटरव्यूवांतल्यान सारको वेवस्थीत लागेलो आसा देव बरें करूं तुमचे आमच्या बरोबर आयिल्ल्या खातीर तर गोंयचें राजकारण म्हणटा आसतना तें जावं देशाचें राजकारण नाल्यार कोणाचें राजकारण हें राजकारण अशें चलत रावपाचें पूण निमाणे कडेन जो कोण जिखतलो तोच तिखतलो देव बरें करूं